गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो जॉन भीतर के जाता कोई रानी आज क्या बनाया? रानी जॉन करता क्या बनाया? भेंडी का सब्जी। आज आमची भेंड्याची भाजी केला, वांग्याचे बीन केला. सो ताज्या जाल्या त्या वयता तर बायकच्या पळयता बायक न्हाणोवपाक येवपाचें आहा ती बायक पळयता. बायक हांगा रायम्स लावन दवरला, बसला रायम्स लायले की मातशें तो पळयता. एबे रायम्स पळयता. सो ताका मातशें थोंड दिला ते हें करपाक जाय आणि सांगता पळया वयता कितें करता भितर आपलें काम करता दिसता. हय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मुंबई. मुंबय आहा तूं? वेलकम टू मुंबई. खंय रे? हे पळय आमच्या भायर घराच्या भायर दिसता आमचें घर सिल्वर बट म्हाजो व्ह्यू कितें म्हणटा ते जंगल व्यू ना बाल्कनी व्ह्यू. कितें कसले फ्रांसाचे व्यू पळया भायर तुमी. खंडार कशें बसून बसून व्ह्यू एन्जॉय. कशें ह्या सायडीक मातशें ओके आहा, त्या सायडीक ओके आहा. ह्या सायडीक पळया तुमी सगळें हांगा एक्चुली जंगल जाल्लें फूल सगळें क्लीन केलां आनी आतां ओके आहा. आमचे मिकू बीन वयता केन्ना केन्ना त्या सायडीक. मिकू म्हणजे मिकू रे. मिकू हांव सकाळच्यान पळोवंकूच ना, खबर ना खंय आहा पळोवया. हांव जेवलें बीन आनी बाय न्हांवन न्हिदलें काजून बरो ना. ते उठले काय बरयतले ते म्हणजे काय खाना थंडी जाल्यार ते काय खावंक सोदना. बेश्टेच पावटेक मूग बेश्टे खाल्ले जाल्यार सकाळच्यान आनी बेश्टिल्ले फिडींग बॉटलांतले केल्ले पिल्ल्याने हांवें फीड केल्ले. सकाळच्यान कांयच ना न्हू ताका. ते बाई हांगा बसला जेवता. जेवली जालें आनी हांगा मम्मी बसला, मम्मी जेवता बस. ही दोगांय न्हिदलेली म्हणजे बेश्टी आड पडलेली. आतां उठला दोगांनी जेवता. आतां चल आतां बाय न्हिदला. हांव चिंत्तालें न्हांवन येतलें म्हणून सांजची खंय वचपाचें मातशी. सो केन्नाच्यान हांव वयतलें म्हणून त्या प्लेसीचेर रावलें. 3 म्हयने सुमार जाले हांव वयतलें चिंत्ता पण वचोंकूच ना. फ्रेंड्साक म्हणटा आयज मातशें वचोन येवया म्हणून. एक आज थर्सडे म्हणून गाडी म्हणजे आयज गाडी पिकअप ड्रॉप आहा. सो टूर बीन आसा जाल्यार सांज जाता. केन्ना 7 येता, केन्ना 8 येता, केन्ना 9 येता, कशेंय टायम आसता. सो बेगीन येतली गाडी. सो हांव न्हांवूंक वयतलें म्हणजे बाय उठत जाल्यार परत ताका उठोवपाचे प्रॉब्लम. सो बाय उठले की बोलोन बीन मागीर ना आतां मागीर आतां न्हांवूंक वचत जाल्यार बाय उठत बीन म्हणून न्हू. न्हांवन यो हांव कितें करूं? न्हांवन यो फास्ट. बाय उठत जाल्यार मागीर पळयता. ओके चल हांव न्हांवन येता फटाफट मागीर पळोवया. सो जस्ट न्हांवन येयलें फटाफट. तो पर्यंत बाय उठले बायक भरयले भिरयले इल्लें खाल्लें तेणें. चड खायना ताका थंडी जाल्ली म्हणून चड खावं ना. आज न्हू मातशें कमी आहा. चड खूब नाक व्हांवतालें. आयज मातशें आयज कमी आहा खूब. आनी आई हांगाच आड पडले अशें न्हिदलें हांगाच शेंदे घालून. हांवें तिका सांगलें मातशें पळय म्हणून बाय. सो ती हांगाच न्हिदली. सगळें न्हिदला. फ्रांसीस आड पडला, मम्मी आड पडलो, सगळें आड पडला. आनी हे उठला. हे आतां हें करतलें. हे पळय बाय खेली कर यो. पांय अशें घालना यो. अशें बॉल घाल यो. हे पळय हें काय आनी घाल्लेलें अशें दिदीन घेतलें जात्रे खेळपाक म्हणून. अशें हें घालून हें करूंक जाय म्हणून. बॉल कसो घालपाचें तें दाखय. हें पळय घाल मरे तें घाल मरे. कसो घालता रे? अरे कसो पडटा रे मागीर तो बॉल? बघ. अरे आतां जाला 4 जाला आनी आमी सांजचे वचपाक. फ्रेंड्स म्हणाले कितल्यांक वचपाचें? आनी जालें का मागीर कितें सांजची या म्हटलें 6 बीन जावन या म्हटलें. हांव मातशें तशें म्हणजे नेल पेंट बीन मातशें लावन घेता. सगळें न्हू नेल बीन हें जाला सगळें. नेल पेंट लावपाकूच टायम गावना. आनी कितें मागीर लायलें की मागीर वयता आनी मागीर म्हणजे वयता मातशें न्हू कितें जालें की आनी लायतलें आनी तशेंच वयता. सो आतां हांव चिंत्तालें बरें नेल आर्ट बीन करतलें पूण टायम ना आतां सद्या नेल आर्ट खेळ. बाकीचेंच कितें करपाक गावना. एकटेंच खेळटा पळय. बाय पांय सारके कर आनी खेळ गो. कितें 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 आनी ती कांकणां हातीक घाल तुज्या. हय हातीक घाल. कंकण काकण. आतां हे सायकल चलोवपाक लागलें. ती घेवन चलोवपाक लागलें बाय आतां. कितल्या फास्ट चलयता पळय ते. फास्ट चलयता आनी चलपाक मात जायना. रेडी जाली बाई बीन. बायकूय रेडी केला. हांव फूल स्लीव्स घातला, लॉंग स्लीव्स घातला पॅन्ट आनी हे वय. आतां ते हे पळय खेळटा हांगा वाज हाडटा. हाती येता आमच्या वांगडा. सो आमी रेडी जाला. बेतीम वयता आमी स्वामी समर्थाच्या मठान. हांव पावतलें पण पावोंकूच नासलें. तांचें म्हणटालें वयच्यान उठोवंक जायनासलें. आपल्या संग मागीर करता करता लेट जालो. आतां जाली 7:30. सो चलो वचया. हां हे कितें पळय आतां हे रडोंक येयला न्हिदेक येयलें आतां ते. आतां येता दोळे बंद करून दाखय. दोळे बंद करून दाखय गो. काय करीन ना ते. चला असं चला. ब्लँकेट दे मरे सगळे.
घेता बरं 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 चल या हां टाटा टाटा श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री चालेल दर्शन घेऊ मग वैता भितर देवळान बाबा यो प्रसाद खाता बाबा माम कितें करता खाऊ खाऊ देव बाबाचे बाबा सो जालें आमच्या हांगा आरती बीन जाल्यात आमी वयता महाप्रसादाक रावला एक फ्रांसाक कॉल येता तो रावला थंय सो वयता पळय सो जालें आमी वचोन बीन येयली प्रसाद महाप्रसाद बीन घेवन येयली आनी फ्रांसीस येवन आसलो ताका कॉल लायताले परत कितें जाल्लें प्रॉब्लम कस्टमराचे सो वयता पळय हांगा रावला पळय फ्रांसीस सो जस्ट आमी पावले आत्तां आमी वचून येयली मटन स्वामी समर्थाच्या सो फर्स्ट टायम पावल्ले आनी आयज ब्रेस्तार आसलो त्या ती खुबूच गर्दी आसली सगळे खूब लोक येयला आनी थंय महाप्रसाद बीन आसता दनपार आसता काय खबर ना रातचो आसता सो आरती बीन जावन न्हू सगळी लायनी फ्रांसा आरती पर्यंत थंय रावलो मागीर दिसता तेजे क्लायंटाचें कितें जालें तेंचे कस्टमराचे इश्यू जालो म्हणून तो मागीर गेलो तो येवकूच ना परत आमी आरती बीन काबार जावन सगळी लायनीन लोक सगळो आमी दिसलो ह्या सायडीक महाप्रसाद आसतलो लेफ्ट सायडीक आमी दिसले म्हणजे सगळ्यांना महाप्रसादाक वयता आमी थंयच रावली म्हटले देवळान आमी पांया पडोन बीन मागीर पळयतली डायरेक्ट वयतली म्हणून की फ्रांसीस येवं नासलो म्हणून अशें चिंतलेलें सो आमी लायनीक बीन रावली मागीर चिंतली लायन कित्याक पयता देवळान मागीर परत रावली सो वचून बीन येयली मागीर फ्रांसाक कॉल केलो फ्रांसा म्हणलें जेवण बीन दिसता न्हू आमी हय मागीर तुमी जेवण सुशेगाद या तसो आपूण हें करता म्हणून आपलें काम कितें आहा तें करून घेता गाडयेनूच बसून बुकींग कितें घालपाचें आमी म्हणलें बरें आमी बेगीन बेगीन महाप्रसाद जेवली बायक थंय बरो हें आसलो हें न्हू गाई कितें साकर भात आसलो आनी बरो सॉफ्ट आसलो तो इल्लो बरयलो आनी हांवें कितें केलें बारीक बारीक ग्लिम्स शूट केला लायक आरती जाता थंय बीन मातशें कितें केलां आनी मोट इतलो दाखोवपाक गावलो पूण मातसो बारीक दाखयला की रातचें न्हू तरी पूण उजवाड आसलो आनी अशें अक्कलकोटा आसा तशें कशें मातशें फिलींग थंय वयतकीर आनी बरें हांव वचून बीन आयलें सगळें जालें आमचें दर्शन बीन आतां फ्रांस येयला आमी जेवन येयली सो फ्रांसा आतां जेवतलो चलो पावले आनी बायक येयना बरोबर चेंज केलें पयलीं म्हणजे आतां जस्ट कपडे काडले जे लॉंग स्लीव्स घातले थंडी आहा सो लॉंग पॅन्ट घालपाक जाय आतां आज मातशी थंडी आहा बरें जालें तेका लॉंग स्लीव्स घातलेले फ्रांसीन म्हणटलो लॉंग स्लीव्स कित्याक घातले का गरमी जाता अशें म्हणून आनी पळय किटाणू गो एवटेनसून तेवटेन भोंवता सो आयचो बारीकसो ब्लॉग आसतलो जाल्यार मातसो तुमकां दाखयलें सो चलो आतां हांवूय चेंज करता आज बरी थंड आहा 2-3 दीस जाल्यार मातशी थंडी आहा नरे शंकरूय हे साने जॅकेट बीन घालून वयता शंकराकूय थंडी खाता सकाळचे केन्ना तो कॉफी च्या बीन पिता केन्नाय चुकून आतां कॉफी पिता थंडी खाता म्हणून हो है ना हो फ्लेवर का त्यान बरे फ्लेवराची कॉफी हाडला ताका म्हटलें बटरस्कॉच वनिला हॅझलनट आनी क्लासीक 4 फ्लेवर आहा सो बरी लागता एक कॉफी कसल्यो पॅकेट्स आसा तशेंच हांव चेंज बीन करता आनी आमी न्हिदोंक वयता सो चलो बाय गुड नायट टेक केअर